हालींच जाल्लो चेअरपर्सन तो जालो तेन्ना ताणें उतर दिलें कितें प्रॉब्लम आसा कितें प्रॉब्लम आहा म्हणून सगळ्या कावन्सिलरांक आपूण विचारलें. वेर माय टायम केम माय दिस थिंग केम टर्न केम हांवें ताका स्पश्ट सांगिल्लें म्हाका म्हणटा तें तुजी AC इन्स्टॉल केल्लें नाका म्हणून कित्याक ताजो नेट आशिल्लो ताजो डिमांड आशिल्लो पयलींच मिटिंगाक की वी शूड इन्स्टॉल AC. ACs इज नॉट अ डिमांड वॉट वी वॉन्ट. आय डिमांड माय प्रायोरिटी इन माय वॉर्ड इज so many dustbins, cleaning of the gutters which are choked and pre-monsoon work. But I feel ashamed to say that he has not खंयचोच म्हजो डिमांड तेणें फुलफील करूना. दुसरें म्हणल्यार तो सांगता की ही हॅज गॉट गूड रेपो विथ द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स एंड टॉप लिडर्स. BJPचे टॉप लिडर्स न्ही ताजे कडेन सारके रेपो तांचो बरो आसा म्हणटा तो. आपलो आमीक म्हणटा तो. आमीक आसल्यार आय डोंट नो वेर दीस इज फॉलिंग शॉर्ट. द रेपो इज फॉलिंग शॉर्ट. तूं चेअरपर्सन घाल मरे तुकाच फाल्यां नांव तें तुवें बरें केलें म्हणून. बट आय डोंट नो वेदर इट्स रियल गूड फ्रेंडशीप ऑर वॉट फ्रेंडशीप ऑन द पेपर्स ऑर जस्ट टू स्पीक. लास्ट म्हणटा तें आय रियली फील हॅपी डॅट एज अ एक्स चेअरपर्सन सावियो ताणें एक जालीं आतां फाटलीं 2-3 वर्सां तो सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट सेलाचेर आशिल्लो. थंय एक प्रोमिनंट प्रोफेसर गुनाजी जो चोगलेचो प्रोफेसर आसा टायम काडून तेणी हें सगळें सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें केल्लें. पूण ते आउट ऑफ सम कॉन्ट्रोवर्सीज आनी जेलसीज ते मॅनेजमेंट सेल आसा ते तेणी डिजॉल्व केलें आनी कावन्सिलरांक न्ही आमकां मेंबर्स केले. पूण म्हाका आतां विचारूंक जाय चेअरपर्सना कडेन ती सेल तुमी इन्स्टॉल केल्ली ऑर ग्रूप केल्लो तो विथ 20 मेंबर्स इन दी सॉलीड मॅनेजमेंट दे हॅव फेल्ड टू इवन कॉल अ सिंगल मीटिंग. फॉर ट्वायस मीटिंग्स आय हॅव आस्क्ड वाय वी आर नॉट कॉल्ड आनी कित्याक ती मीटिंग जायना म्हणून. बट ह्युमिलेटिंग टू से दॅट द मीटिंग इज नॉट इवन कॉल्ड वन्स. सो हांव एकच अपेक्षा करतां अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन मातशें जाता तितले बेगीन आनी DMA कडेन आमी लेटरां धाडल्या ती लेटरां खंय पडल्या ती खबर ना. जाता तितले बेगीन एटलिस्ट फॉर माय वॉर्ड प्लीज गिव मी द बिन्स वॉट आय वॉन्ट.